नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365च्या कोंकणी खबरो आणि हांव उर्वशी नाईक। 3 दिसां भितर कर्नाटकात येतात दुसरे सरकार। सगळ्यो लटाफटी करून लेगीत भाजपाक विधानसभेत भोवमत आपले वटेन हाडप जमले ना। ताका लागून विश्वास दाखोवपी थाराव हाडचे पयलींच भाजपाचो मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पान राजीनामो दिलो। आता जनता दल सेक्युलराचो फुडारी एच.डी. कुमारस्वामीन काँग्रेसीक वांगडा घेवन सरकार घडोवपाचो दावो केला। ताका सोमारा सकाळी नवो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत दितले। आपले वटेन आमदार हडपाच्या भाजपाच्या नाटकाचे सरळ प्रक्षेपण शेनवारा सकाळ सावनच सगळ्या टीव्ही चॅनलांचेर सुरू जाल्ले। तितले मजगती काँग्रेसीचे कांय आमदार नाच्च जाले, पूण दनपारां 4 जायसर शेणिल्ली सगळी गोरवां काँग्रेसीच्या गोठ्यांत परत आयली। 4 मुख्यमंत्री येडियुरप्पा उठलो, एक ल्हानशें भाशण केलें आनी राजीनामो दिता म्हूण सांगून मेकळो जालो। आता काँग्रेसीचो अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणटा ही हार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची, आनी भाजपा म्हणटा काँग्रेस आनी JDSची जाल्या ती युती अपवित्र। Especially youngsters in this country, you have seen openly right in front of you how the Prime Minister has authorized, directly authorized the buying, purchasing of MLAs in Karnataka from our party and from the JDS. So the idea that Mr. Prime Minister spreads around the country that he is fighting corruption is a blatant lie. He is corruption. He is doing everything to subvert this nation, and he is doing it across the board. There are phone conversations of MLAs being attempted to be purchased by the BJP, and that is directly authorized from Delhi. शेनवारा रात जायसर काँग्रेस आनी आपल्या आमदारांक घेवन JDSचो फुडारी एच.डी. कुमारस्वामी सरकार घडोवपाचो दावो करपाक राजभवनाचेर पावलो। राज्यपालांनी ताका सरकार घडोवपाक आमंत्रण दिलें। आता सोमारा सकाळी राज्यपाल ताका नवो मुख्यमंत्री म्हूण सोपूत दितलो। राज्यपालान आपयल्यार आमी भोवमत दाखोवन सरकार घडोवपाक शकतात अशें गोंयची काँग्रेस म्हणटा, पूण प्रत्यक्षांत मोगो जावं गोवा फॉरवर्ड तांचे बरोबर कोणूच वचपाक तयार नात। वेल्यान युती सरकारांतल्या ह्या दोनूय थळाव्या पक्षांनीच काँग्रेसीकच आव्हान दिलां। ताप आसतात आसा जाल्यार जुलयात विधानसभा आसा तेन्ना अविश्वास थाराव हाडून सरकार उडोवन दाखोवचें। राज्यपालाकडे वचून सरकार घडोवपाचो दावो केलो ताचो भाजपान निशेध केलो तो काँग्रेसीक मानवलो ना, पूण सगळ्यांत व्हडली पार्टी म्हूण सरकार घडयल्ली भाजपाक कर्नाटकांतूय भोवमत सिद्ध करपाक शकली ना। ताका लागून मुख्यमंत्री येडियुरप्पान राजीनामोय दिलो, पूण हांगा गोंयांत आतां सरकाराचेर अविश्वास थाराव हाडटले म्हूण विचारल्यार काँग्रेस मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेन बोट दाखयता। काँग्रेसीचो म्हणयारो यतीश नायक कितें सांगता ते पळयात। The day the assembly is convened, why you are constrained to ask this question? Because you also know Chief Minister is not at site. So all that constitutional democracy offers, all the methods of dealing with situations like this, everything will be done through by the constitutional means. That's the way Congress party functions. Unlike the BJP. आता गव्हर्नराकडे वचून म्हाका दिसना कितें शुभफल मेळटलें अशें तांकां, पूण तांचे जर 21 आसा काँग्रेसी कडेन जाल्यार तांणी फ्लोर जेन्ना आतां आमची एसेंब्ली येतली जुलय म्हयन्यांत तेन्ना तांणी ती फ्लोर टेस्ट करप हें योग्य अशें म्हाका दिसता। म्हळ्यार म्हाका दिसना तांणी असेंब्ली भितर नो कॉन्फिडन्स मोशन घालून डिफीट करचें पडटलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, ऑर दे मे हॅव टू मूव अ कट मोशन ड्युरिंग हाव द गव्हर्मेंट इज डिफिटेड, नॉट बाय गोईंग टू द गव्हर्नर. Government is defeated like what is defeated today in the Karnataka Assembly on the floor of the house. You cannot prove the majority. Tomorrow if the government, the Congress party can move a cut motion and secure a majority defeat, then it is a defeat of the government. Cut motion जर pass झालं जर जाईल then it is the defeat of the government which they are free to do. ही सगळी चलती I think it is all publicity stunt तांगेलो. मोगोचो फुडारी आनी मंत्री सुदीन ढवळीकार सांगता काँग्रेसीचो फुडारीच वेचून काडिल्लो नाशिल्लो, देखून खंय तांणी भाजपा सरकाराक तेंको दिलो आनी आतांय 16 आमदारांतले फकत 13च आमदार राज्यपाला कडेन पावले। मागीर काँग्रेसीचेर कसो विश्वास दवरप? गोवा फॉरवर्डान मात सरळ सांगला काँग्रेसीच्या सरकाराक तेंको दिवपाचो प्रस्नूच ना। जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना काँग्रेस वता बिगेस्ट पार्टी, पूण तांचो एकूय लिडर फुडें सरलो ना मुख्यमंत्री जावपाक, आनी त्या खातीर जेन्ना भारतीय जनता पक्षान आमकां अप्रोच केलें तेन्ना आमी ठरयलें की तांचो आजून लिडर जायना, त्या खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय, त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलें
आणि त्यावेळेला त्याच्याबरोबर गेले आणि काल सुद्धा गेले ते माझ्या माहितीप्रमाणे 13 लोक गेले. So, एक तांचो हॉस्पिटल आसा आय कॅन अंडरस्टँड, पण 13 लोक गेल्यानंतर आमी विचार करपाक जाय आमी कितें करपाक जाय. आमचो एक आमदार हॉस्पिटलान आसा, ही इज ऑपरेटेड, स्टोर फर्नांडीस, ही इज इन मणिपाल हॉस्पिटल and he is recuperating out of a medical procedure. One MLA, Mrs. Montserrat, she is out of country, and one MLA, Shri Shirodkar, was in Bombay for the admission of his son. You see, so what are they talking? लार्जेस्ट पार्टी असून सुद्धा जर तुजे कडेन मेजॉरिटी जर ना जाल्यार कितें जाता त्या सगळ्या देशाक कळला, कर्नाटका कळला, गव्हर्नराक कळला. सो म्हाका दिसना की हांगानी हातूंतल्यान ते बोध घेतले काँग्रेसवाले आनी म्हाका दिसता ते परस्यू करपाना तांगेलो डिमांड बिकॉज दे डोंट हॅव द नंबर्स. एंड एज रिगार्ड्स टू गोवा फॉरवर्ड इज कन्सर्न वी हॅव ऑलरेडी कमिटेड अवर सेल्फ. दिस काँग्रेस हॅड बॅकस्टॅब्ड अस ड्युरिंग द लास्ट इलेक्शन and they are paying the price for it. They are paying the price for it because they had backstabbed us in the last election, and there is no point question in going with the Congress right now. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नाईक राऊत आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी तशेंच इर्शाद शेख. दाबोळे वाठारांतल्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर सर्व्हिस रस्तो बांदचो अशें दाबोळकारांनी मागला, कारण तांकां तांच्या घरा वचपाक व्हड भोंवताडो मारचो पडटा. मात सर्व्हिस रस्तो बांदपाक दवरिल्ली सुवात कांय लोकांनी हडप केल्या अशें राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी म्हणटात. सर्व्हिस रस्त्याची गरज आसा अशें राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचो संचालक म्हणटा. मात लोकांनी सुवात आडावन दवरल्या जाल्यार ते खंय रस्तो बांदतले अशेंय तो म्हणटा. सुवात खाली करत आनी उपरांत ते सर्व्हिस रस्तो बांदून दितात अशें ताणें सांगलें. NH17 जो रोड आहा ताका सर्व्हिस रोड ना, मात पासून ना. लोकांक आतां वचोंक जाय सिटीन जाल्यार 1-1.5 किलोमिटर वचून युटर्न मारून येवचो पडटा, मागीर सिटीन वयचो पडटा. हांगासान रॉंग सायड गेले जाल्यार पुलीस फायन मारता, एक्सिडंट जावपाचो चान्सीस आसता आनी हांगा एक्सिडंट जालाय रॉंग सायडीन वयता म्हणून. सो हांव मागता की ह्या रोडाक सर्व्हिस रोड करून दिवपाचो. सर्व्हिस रोड करपाक आमी फ्युचर प्लॅनान दवरला, अनलेस अँड अंटील दीस एनक्रोचमेंट इज क्लियर. ते पयलीं जावपाचें. लोकांच ना, लोकांक ना जाल्यार कशें सर्व्हिस रोड कशें जातलें. लोक गव्हर्मेंट लँड एनकरेज करून बसला, घर बांदून धरला. वास्कोच्यान खबराकार हिरुमा आली. घेवया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांतल्या मुखेल राजकीय पक्षांनी तांचोच फायदो पळोवचे परस लोकांचे चिंतपाक जाय अशें आम आदमी पक्ष म्हणटा. भाजपा आनी काँग्रेस सत्ता मेळोवपाक झगडटात आनी तातूंत सामान्य लोकांक त्रास जातात अशें पक्षाचें म्हणणें. सद्याचे युती सरकार बडतर्फ करचे म्हूण काँग्रेस पक्षान राज्यपाल मृदुला सिन्हाक निवेदन दिल्लें. ताचेर आपाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान खर टिका केल्या. आम आदमी पार्टी इतलेंच मागता, तुमी तुमची सत्ता मेळोवपाक जे पावर मेळोवपाक जी पावलां मारता ती थोडी मातशी कुशीन दवरा, तातूंतल्यान कांय जावचें ना. आनी चड करून काँग्रेस जे गव्हर्नराक वचून मेळटा तातूंत 16 सुद्दां ना, 13 आमदारांकूच घेवन मेळटा. हातूंतल्यान कांयच भायर सरचें ना. जेन्ना तांकां सत्ता दिल्ली लोकांनी तेन्ना ती घेवंक ना, ती लॉक स्टॉक बॅरल म्हणटा तशी बीजेपीच्या हातान विकलेली. सत्तरी आनी केप्या सारक्या वाठारांनी लोकांक मुळाव्यो सुविधा मेळनात आनी गोंय सरकार AC संडास बांदपाचे दावे करतात अशें तो म्हणटा. मजा दिसता की कळंगुटी वाठारांत 4 AC टॉयलेट येतात. लोकांक हांगा सादी घरान आपल्याक जेवपाक खावपाक न्हिदपाक रांदपा खातीर जी लायटीची गरज आसता ती लायट मेळना आनी 4 टॉयलेटींक AC दितात, 24 वरां चलतली. ही लायट खंयसून हाडटले काय तें आमकां कळना. आनी हाजो खर्च दाखयला 5 कोटी, 4.5 कोटी ते 5 कोटी. सो एका टॉयलेटाक, एका संडासाक 1.25 कोटीचो खर्च. हांगा लोक 1.25 कोटीचो बंगलो घेता म्हणून आयकलेलें आमी. पावर रिफॉर्म्स म्हणटा ती जर शिकपाक जाय हांकां जाल्यार आम आदमी पक्षाचो सरकार दिल्ली जो आसा तांचे कडल्यान शिकचें. आमी हें परत परत म्हणटा. कित्याक सत्तेन येतनाच लायटीची बिलां लोकांची अर्द्यान कापली आनी आतां न्यू स्कीम काडल्या की जर 1 वराचे वयर पावर जर मेळना लोकांक जाल्यार लोकांक कॉम्पेन्सेशन, नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येक वराक 50 रुपया दिवपाची ऑलरेडी स्कीम लागू जाल्ली आसा. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. पॅरा टिचरांक आनी उच्च शिक्षण शिकोवपाक पात्र आशिल्ल्या टिचरांक
सरकार नोकऱ्यो दिनात आणि तांचे कडल्यान माहिती लिपोवन दवरतात असो आरोप मुळाव्या शाळांच्या टिचरांनी केला. तांणी माहिती हक्क कायद्या खाला विचारिल्ली माहिती अधिकारी कित्याक दिनात असो प्रस्न मुळाव्या शाळांच्या टिचरांचे संघटनेन विचारला. डी.एड केल्ल्यो साबार टिचरी आसात जांकां मुळाव्या शाळांनी नोकऱ्यो मेळपाक जाय. सरकार फाटलीं 7 वर्सां जालीं तांकां नोकऱ्यो दिनात आनी आयज वर जी नोकर भरती केल्या ताचे बाबतींत म्हायती दिनात अशें ती म्हणटात. आयकात तांचें म्हणणें. RTI मागलेली आमी पोस्टा बद्दल विचारूंक, म्हणल्यार आमचे पोस्ट आमी दुसऱ्यांक दिले, सरकारान दुसऱ्यांक दिल्या, तेका लागून आमी जापय विचारलेली ते कशें दिल्या ऑन वॉट बेजीस, तेका लागून आमी विचारलेले आमी. ते RTIचे आमकां आन्सर मेळ्ळा नो सच रेकॉर्ड्स अवेलेबल म्हणून. ओके, मागीर आमी भितर आसा की आमी RTI मागलेली रिक्रुटमेंट रुल्स ऑफ प्रायमरी स्कूल टीचर, रिक्रुटमेंट रुल्स ऑफ मिडल स्कूल टीचर्स, रिक्रुटमेंट रुल्स ऑफ B.Ed टीचर्स स्पेशली अपॉइंटेड टू टीच इंग्लिश सब्जेक्ट इन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स ड्युरिंग अकादमिक इयर 2015-16. List of B.Ed teachers, their qualification and their specialized subject in B.Ed course appointed in government primary school during academic year 2015-16. हे आमचे टॉपिक्स असले आनी हेचेर आमी मागलेले, पूण तेका आमकां कितें आन्सर मेळोंक ना. गेली 7 वर्सां जालीं आमकां D.Ed टिचरांक एकूय पोस्ट येवंक ना आनी आमच्या D.Ed टिचरीच्या जाग्यार B.Ed टिचरी खंयच्यो पॅरा टिचरी इनवॉल्व करता, जाल्यार आमी D.Ed करून फायदो तरी कितें? आमकां हेजे आन्सर आमच्या गोंय सरकारा कडल्यान जाय. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फोंडे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष शेनवारा सांजे बसका घेवन थारायतले अशें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो म्हणयारो सुदीन ढवळीकार म्हणटा. सुदीन म्हणटा तांकां तांचे युती वांगडी भाजपाचेर विश्वास आसा आनी भाजपान तांकां दिल्ले उमेदवार मंडळांत येतले अशें तो म्हणटा. आज सांजे आमी बसतले आनी सगळे डिसिजन घेतले. आमकां एका पक्षाचो वेगळ्या मनशाचो सपोर्ट आसा, एक्चुली आमी 8 आसा आनी 5 BJPचे लोकांचोय आमकां सपोर्ट आसा आनी त्या खातीर आज सांजची मिटींग जाली. आमी सगळे फाल्यां फोंड्यां मुंडा म्युनिसिपालिटी वचून फॉर्म भरतले आनी फॉर्म भरल्या नंतर सगळ्यांक कळटलें अध्यक्ष कोण उपाध्यक्ष. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मेचे 19 आनी 20 तारखेर पणजेच्या इन्स्टिट्यूट दे पियेदादांत एक्युप्रेशर थेरपी कॅम्प आयोजीत केला. साबार दुयेंसांचेर कशे तरेन उपचार करतात ताचे प्रात्यक्षीक ह्या कॅम्पात दाखयतले. हो कॅम्प सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेन आसतलो. किडनीची दुयेंसां आनी कॅन्सर लेगीत कसलेच वायट परिणाम करिनासतना ही थेरपी बरी करपाक शकता अशें फादर जॉन डिकोस्टा म्हणटा. What is acupressure? Current is passing through our body 24 hours. Current is passing. Chetna, current is passing through the body. And ends, our nerves ends on your hands and legs. So, whatever sickness starts, pain will come on your hands or legs. Suppose you have a malaria fever, the pain will come here. Blood gets contaminated and then that pain will come there. You have to check where the pain is. Maybe dengue, maybe malaria, maybe chicken. So this malaria, such kind of viral thing also can be identified? All sicknesses are cured. फादर जॉन कशे तरेन पेशंटांचेर उपचार करतात ते तुमीच पळयात. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान तांचो पयलो वयलो अवॉर्ड्स डे आयोजीत केल्लो. ह्या निमतान 14 ते 20 वर्साच्या खेळगड्यांचो भोवमान केल्लो. पळोवया हाची म्हायती विस्तारांत. ह्या सुवाळ्याक क्लबाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो, वरिश्ठ कोच समीर नाईक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आसले. अंदू धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाच्या 14 वर्सां सकयल्या आनी 18 वर्सां सकयल्या पंगडान इनामां मेळयल्यात म्हूण तांकां परबीं भेटयल्ली. गोंयांत तरणाट्यां मदीं फुटबॉलाची आवड तयार करपाक आनी मुळाव्या पातळेर फुटबॉलाची उदरगत करपाक वावुरतलो अशें ताणें परत एक फावट सांगलें. भोवमान मेळोवपी 14 वर्सां सकयले बेस्ट गोलकीपर सैल परुळेकर, बेस्ट डिफेंडर शिवम पांडे, बेस्ट मिडफिल्डर ड्वेन नेतो, बेस्ट स्ट्रायकर श्रेयस नाईक. 16 वर्सां सकयल्या बेस्ट गोलकीपर निखिल करियप्पा, बेस्ट डिफेंडर मॅक्झिमो डिकोस्टा, बेस्ट मिडफिल्डर स्टीवर्ट डिमेलो, बेस्ट स्ट्रायकर फेड्रिक फर्नांडीस. 18 वर्सां सकयले
बेस्ट गोलकीपर मंजुनाथ हिरेकुरबार, बेस्ट डिफेंडर रायन पिंटो, बेस्ट मिडफिल्डर लॅरिल मास्करन्नास, बेस्ट स्ट्रायकर आरोन आल्वारीस. 20 वर्सां सकयल्या आनी फर्स्ट डिव्हिजन, बेस्ट गोलकीपर वसीम शेख, बेस्ट डिफेंडर ब्रिवॉन डायस, बेस्ट मिडफिल्डर फ्लॉयड परेरा आनी बेस्ट स्ट्रायकर बॅग्यो फर्नांडीस. पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आंतर मिडिया फुटबॉल टुर्नामेंटात नवीन प्रकाशनान तरुण भारताचेर 1-0 अशी हार घातली. पळोवया हाचेर अदीक माहिती. हो टुर्नामेंट बुधवारा सुरू जाल्लो. वट्ट 9 वेगळ्या मिडिया हाऊसांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. शेनवारा तरुण भारत आनी नवीन प्रकाशना मदीं फायनल जाल्ली. पयल्या हाफांत नविंदाच्या अमरीश परबान गोल मारलो. दुसऱ्या हाफांत तरुण भारतान गोल मारपाक साबार यत्न केले, मात तांकां जमलें ना. पयलीं आमच्या सगळ्या प्लेयरांचे अभिनंदन करता की तांणी खूब हार्डवर्क केले 3 दिसांक आनी ही ट्रॉफी आनी अमरेशान आमच्या बरो एक गोल मारलो फायनल आमकां जिखूंक. तेन्ना आमचे हे आमी केन्नाच फायनल जिखूंक नाशिल्ले, चडशे आमी सेमी फायनलीक पिड्ड्यार जाताले और फायनलीन पिड्ड्यार जाले. सो खूब वर्सांनी टुर्नामेंट जालो आनी आमी जिखले. सो आमी हे करता की वर्सान वर्स असो टुर्नामेंट करचो, आमी मातशे फीट उरतले. पणजेच्यान खबराकार क्लिंटन डिसोजा आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.